So first of all, it is a proud moment for the entire state of Goa. Kirak or 33rd National Bench Press Championship for men and women हो आमचो रवींद्र भवन बायना हांगा जाता आनी हेजे भितर पार्टी डिफरंट कॅटेगरीज आसा सब ज्युनियर ज्युनियर सिनियर एंड मास्टर्स हे डिफरंट कॅटेगरीन हो प्रोग्राम आसा तो आमचो 14 ऑक्टोबर टू 18 ऑक्टोबर हो 5 दीस हो प्रोग्राम आमच्या रवींद्र भवनान जातलो आनी प्राउड फील कित्याक करता कित्याक हो फर्स्ट टाइम इट हॅज क्रिएटेड अ हिस्ट्री कित्याक इतले दाय नॅशनल चॅम्पियनशीप जाताले गोवा सुपर बॉडीज पावर लिफ्टिंग एसोसिएशनाचे तांकां हांव खरेंच कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक दे हॅव क्रिएटेड अ हिस्ट्री कित्याक फर्स्ट टाइम आख्खे इंडिया भितर इतले नॅशनल टुर्नामेंट जाले आनी हो 33rd तेंचो टुर्नामेंट जो गोंयांत जाता आनी हांगा तेंच्यांनी एक हिस्ट्री क्रिएट केल्ली आसा कित्याक टोटल जे पार्टिसिपंट आसा पळय इट इज इन लार्ज नंबर ऑलमोस्ट ऑल 30 स्टेट्साचे पार्टिसिपंट आसा ह्या टुर्नामेंटाक तेजे भितर ऑलमोस्ट जी एंट्रीज येयलेली आसा ती 1021 प्लेयर्स येवपाचे आसा इन क्लासीक इन एडिशन 519 प्लेयर्स इन इक्विप एडिशन एंड वीच इज 97 ऑफिशियल म्हणजे असे सगळे धरलेले इट इज अराउंड 2000 पार्टिसिपेट जे जाता आनी इट इज क्रिएटेड अ हिस्ट्री कित्याक फर्स्ट टाइम इतले पार्टिसिपेट हे येता आनी तेजे भितर वी फील प्राउड कित्याक गोंयचे जे एंट्रीज आसा गोंयचे जे पार्टिसिपेंट आसतले ते फर्स्ट टाइम 90 पार्टिसिपेंट ऑलरेडी 90 एंट्रीज येयलेली आसा सो इट इज बिकॉज वी फील प्राउड डेट बाबा हे सगळे इतले बऱ्या भशेन जावपाचे आनी हेजे भितर मेन्सा भितर कॅटेगरीज आसा पळय ती 59 केजीची आसा 66 केजी 74 केजी 83 केजीस 93 केजीस 105 केजीस 120 केजीस आनी 120 प्लस केजी कॅटेगरीचे आसा तशेंच वुमन्सा भितर 47 केजी 52 केजी 57 केजी 63 केजी 72 केजी 84 केजी आनी 84 प्लस केजी अशे डिफरंट कॅटेगरीचे हो टुर्नामेंट आसा हेचे भितर तुमकां पयलींच सांगलें अशें ज्युनियर सब ज्युनियर हे सगळे भितर इनवॉल्व आसतले आनी हे इनॉग्रेशन करपाक लागून आनी हेज्या सपोर्टाक आमकां सगळ्यांक पयलीं आमचे गोवा गव्हर्मेंट तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा कित्याक जे हिशोबान आमचे गोंयचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी जो आमकां सपोर्ट केलेलो आसा त्याच प्रमाणे आमचो गोंयचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री गोविंद गावडे हेंच्यांनी आमकां भरपूर सपोर्ट केलेलो आसा त्याच प्रमाणे सगळे जे गव्हर्मेंटाचे आमचे मिनिस्टर्स आसा डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी आमकां आर्थीक मदत केलेली आसा हो प्रोग्राम ग्रँड करपाक लागून तेजे लागून सगळ्यांचो हातभार लागलेलो आसा तशेंच बाकीचे सुद्दां लोकांचो हातभार लागलेलो आसा आनी वी फील प्राउड एंड समवेअर आय हॅव बीन फर्स्ट टाइम हांवूय ह्या एसोसिएशनान कडे कोऑर्डिनेट करपाक लागलेलो आसा आनी दे हॅव मेड मी एज अ चेअरमॅन ऑर्गनायझींग चेअरमॅन फॉर दीस टुर्नामेंट आनी हांवें खंय तरी इनिशिएटीव घेवन सगळ्यांनी आमी हो प्रोग्राम सक्सेस करपाक लागून फुडाकार घेतलेले आसा त्याच प्रमाणे हांव रवींद्र भवनाचे चेअरमॅन आनी तेजे कमिटीचे धन्यवाद म्हणटा कित्याक इन दीस प्रोग्राम इज बीन हेल्ड इन एसोसिएशन वीथ रवींद्र भवन आनी तेंचे सुद्दां खुबसो कॉपरेशन मेळ्ळा तेंच्यांनी आमकां बोर्ड डिसिजन घेवन जो वेन्यू आसा तो तेंच्यांनी आमकां दिल्लो आसा हो टुर्नामेंट करपाक इट इज अ नॅशनल लेवल आनी इतले लोक नॅशनल लेवलाचेर येतात हेचे भितर खुबशे वास्को तुमकां खबर आसा वास्को चड बिजनस ना बट आयज खंय तरी आमकां इतले लोक येयल्या कारणान खुबशीं आमकां हॉटेलां जावं बाकीचे आसा तांकां सुद्दां थोडोसो बिजनस मेळपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळिल्ली आसा आनी म्हाका दिसता हांव सगळ्यांक अपील करता आख्खे गोंयच्या लोकांक कित्याक सगळ्यांनी रवींद्र भवनान घेवचो हेजो मनोरंजन घेवचें कित्याक हो फर्स्ट टायम येदो व्हडलो टुर्नामेंट आमच्या गोंयांत जाता आनी तो बी बायना रवींद्र भवन वाठारांत जाता सो फाल्यांच्यान हो स्टार्ट जातलो इनॉग्रेशन वील बी हेल्ड टुमॉरो एट 3 o'clock where we accept chief minister or sport minister to address to do the inauguration or the closing whichever comfortable dates they are CM and our sport minister will be coming for this tournament 14th October चालू जातले आनी 4 ओपनिंग आसतले आनी 18th October इज अ क्लोजिंग 5 o'clock 2,500 स्पोर्ट्समॅन आमच्या वास्कोन येतले आय थिंक इट इज वन ऑफ द फर्स्ट कशें अशें ऑर्गनायझेशन आनी आमकां रवींद्र भवन म्हणून आमकां एक भाग्य लाभलें की हांगा करपाचें ना आमदारांनी आमकां सांगलें की अशें करता वी वेलकम दॅम विथ ओपन हार्ट आयच्यान म्हणजे 13 तारीख ते 19 तारीख सगळीं हॉटेलां फूल जातली रेस्टॉरंट्स टॅक्सी मागीर मोटरसायकल रिक्षा सगळ्यांक बिझनस मेळटलो हांव वास्कोकारांक अपील करता की तुमी जे स्पोर्ट्समॅन येता त्या सगळ्या स्पोर्ट्समॅनांक सहकार्य करचें खंय तरी हाय रेट बिरेट जावची न्हय
आणि तांकां सहकार्य करून तुम्ही सगळ्यांनी रवींद्र भवन येवचें. मुरगांव तालुका गोंयच्या लोकांनी येवचें, की लोक हांगा मिझोराम, मणिपूर, तमिळनाडू, आंध्रा 30 राज्यांतल्यान लोक आमच्या वास्कोन येतात.